खूप वर्सांची म्हणजे 10 वर्सां पयलू सुद्दां ही मागणी आशिल्ली. 10 वर्सां पयलून आयज जाता फाल्यां जाता करून ही आमकां फक्त वयले स्टॅपीर दवरताले, पूण ती कसली स्टॅप आसताली ती आमकां कांय खबर नाशिल्ली. पूण जेन्ना आमचो आमदार जेन्ना निवडून आयलो, जेन्ना 2 वर्सां सद्या 2 वर्सां जावन अजून दोन दीस उरलेले आसा, त्या 2 दिसां भितर ह्या 2 वर्सांक तेणी हे पेवर्सांचें आमचें काम हें करून दिल्लें आसा आनी तें नक्की करून हेजे फुडें सुद्दां सगळीं कामां आमकां जातलीं अशें तेणी आमकां सांगलेलें आसा. तुमी अशेंच सगळे तर आमकां सगळ्या आमदाराक तर पाठिंबो दिलो जाल्यार हें काम फुडलीं आमची चिंतलेलीं कामां ती सगळीं पूर्ण जातलीं. संघान ज्यो सायनेजीस बसोवपाच्यो किंवा स्पीड ब्रेकर्साचे जे इंडिकेशन्स दाखोवपाचे सिग्नलायज करपाचे हे एक बुन्यादीचो फातर आज आमी हांगसर बसयतात. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की प्रियोळ मतदारसंघ हो देवदेवतांच्या आशिर्वादान आनी ह्या निसर्गम असो गोंयचो एक शेतकरी गांव जावन आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान पर्यटक सुद्दां खुबशे नेटान आनी जोमान येतात. कसलीच तरेची तांकां त्रास जावपाक जायना. खंयचो वाडो आसा, खंय हांगा कितें म्हणटात त्या संदर्भान तांकां मार्गदर्शन दिशा दाखोवपा खातीर हे एक सायनेजीसचो एक बुन्यादीचो फातर आमी बसयल्लो आसात. एक 7.5 लाख रुपये आनी आजची जी आमी एकंदरीत मतदारसंघान भितर जी फावंडेशन घातिल्लीं आसात ती ऑलमोस्ट 47.50 लॅक्साची आमी कामां घेतिल्लीं आसात. त्याच प्रमाणे RDचें काम आमी घेतिल्लें आसात, तेजो एस्टिमेट कॉस्ट जावन आसा जवळ जवळ 24 लॅक्स. म्हणजे ऑलमोस्ट आज आमी जवळ जवळ 67 लाखांची बुन्यादीचो फातर आमी बसयलेलो आसा.